जेजूच्या शिसांनी जुआंचे शिस कशे मागणे करतात तें पळयल्लें. मागणे करचें तांकां कांय नवें न्हय. आतां आपणाकय जुआंच्या शिसां बरी मागोंक शिकोवंक जाय म्हणून जेजू लागीं ते विचारतात. जेजू तांकां मागणें शिकयता मात्र न्हय, मागण्या उद्देशी विविध मनोभावूच तांकां विवरून सांगता. जेजूची मागण्या संबंधी शिकवण सर्गींच्या बापा लागीं मागोंक सांगून सुरू जाल्ली. सर्गींच्या बापाच्या उदारपणा विशीं उलोवन सोंपता. सर्गींचो बाप जेजूच्या मागण्याचो सार. आपल्या शिसांक पयल्यान पयलें जेजू बापा लागीं संबंदांत रोंबूंक उलो दिता. सर्गी बापा लागीं संबंद सर्व मागण्याचें मूळ. हो संबंद मोगाचो, खळा नासलोलो, विश्वासाचो आनी बरवशाचो. तो केदींच वायट करिना आनी आमचे विशीं बरें चिंतचें आनी बरें दिवचें केदींच रावयना म्हूण स्पश्ट करचो संबंद तो. अशें मागणें बापा लागीं मोगा संबंदाची आनी सळावळीची वाडावळ. दुसऱ्यान मागणें एक मोलादीक आनी आमोलीक अनुभव म्हणून जेजू शिकयता. एका इश्टा लागीं उंडो विचारूंक गेल्ल्या आनी एका इश्टाची ओपार हो अनुभव स्पश्ट करता. चलत्या जिविताच्या अनुभोगांत वडिलां आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यान बरें दिवंक वत धाडचो आनी एक अणभव आमकां परिचीत. ह्या अणभोगा मुखांत्र मागणें एक केवल मोतीचें भगप न्हय, बगार तें खऱ्या आनी नीज अणभोगा मुखांत्र दैवीक बरेंपण भोगूंक करचें हातेर.